Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purun. Book your seat today. Limited seats available. अध्यात्म आणि विज्ञानाक एकठांय घेऊन वचप हे आजच्या जगात तशें शाणेपणाचे. आधुनिक जगात अध्यात्म गजालीचेर तसो विश्वास दवरप कठीण. मात इतिहास पळयल्यार अध्यात्मान आपलो जागो राखला. आतां पावसाचे प्रेडिक्शन पळयात. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार आमच्या मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटान पयल्या 5 जुनाच्यान पावस पडपाक जाय हें खरें म्हणजे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटाचें गणीत आशिल्लें आनी ताज्या प्रमाणे ते सांगताले आयज पावस पडटलो आनीक 4 दिसांनी पडटलो आनीक 5 दिसांनी पडटलो. बट तुमी पंचांग जर पळयलें म्हणजे दाते पंचांग जर पळयलें जाल्यार दाते पंचांगान क्लियर कट सांगलेलें पावस जो आसा हो अंदू 5 तारखेच्यान पडचो ना म्हणून. दाते पंचांगान सांगलेलें पावस जो आसा हो 22 तारखेच्यानूच पडटलो ह्या वर्साक हें क्लियर आसा. तांच्यांनी दाते पंचांगात क्लियर कट सांगलेलें. म्हणून जरी कितलेंय म्हटलें आमी 5 तारखेच्यान पावस पडूं जाय पयले दीस फक्त 5 तारखे दीस मातसो पडलो आनी जो गेलो आनी डायरेक्ट पावस परत 22 तारखेच्यान जो येयलो तो एक 8-10 दीस कंटिन्युअस उरलो. हें कित्याक सांगता म्हणजे टोटल हाजें एनवायरॉमेंटाचें गणीत सुद्दां म्हणजे त्या पद्दतीन पंचांगान सांगलेल्या प्रमाणेच म्हणजे तें दिसून येता. आनी आज जो आमी अल निनो म्हणटा हो जर पंचांग डिटेल वाचीत जाल्यार अल निनोचें कंप्लिटली डिस्क्रिप्शन हें त्या पंचांगान पयलींच सांगिल्लें आसा. मजगतीं सध्या पावसान विसव घेतलो. पंचांगा प्रमाण खंय 20 जुलया सावन मातसो पावस सुरू जातलो. जुलय 29 सावन खंय पावस नेट धरतलो. 20 जुलयाक नक्षत्र खंय बदलता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.